नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता आळेकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. जीएसटी रेट रॅशनलायझेशन एणावळ वाड गळटी आवळूंक मंत्री गटाची चर्चा सुरू. स्लॅब 3 ते 4 एणावळ 1.5-2 लाख कोटींक तेकोवपाचो टार्गेट. माविनाचो प्लान. काँग्रेसीन लुइजिनाक वयर काडलो. ताणे पक्ष सोडलो वाऱ्यार. आमदार रावन त्या पक्षा फाटल्यान लोकांनी कित्याक रावचे? दिगंबरानूय विचार करचो मुख्यमंत्र्याचे फण्ण. एकूच फामील पणजे काबार करूंक उठल्या. हॉटेला खातीर कणजाळे बीच काबार. पक्ष स्थितीच्या नांवान आनीक ओगी रावचे ना. बीजेपीचो दत्तप्रसाद. मोन्सेराता आड आक्रमक. दोडामार्ग आंबेली वाठारात तिळारीचो दावो कालवो फुटलो. उत्तर गोंयांत पेडणे, बार्देश, दिवचल तालुक्यांनी उदका पुरवणीचेर परिणाम. पर्यायी वेवस्था आमठण्या सावन. गोरवांक पातळटा फूट अँड माउथ रोग. रोगान गायीचें दूध जाता उणें. दुधकारांक लुकसाण. गोरवाचे हाल. रोग पातळटा. केंद्राची वाशिनां रिजेक्ट. दुधकारांक हुस्को. भाऊ बांदोडकार युगपुरुष. ताका ताच्या मानाचे स्थान दिवचे. भाऊचो फोटो सरकारी कचेऱ्यांनी नासप ही चूक. सरकाराचो निषेध. परिपत्रक फाटीं घेवपाची मोगोची मागणी. आनी गोयचे संस्कृतीचेर आघात. गोंयांतूय बांगलादेशी रोहिंगे हिंदूचे धर्मांतरण. लव जिहादांची प्रकरणां वाडली. बजरंग दलाचो हिंदू संघटनाक एकठांय जावपाचो उलो. जीएसटीचे 6 स्लॅब उणे करून 3 ते 4 हाडूंक जाय. 5% स्लॅब 6 व्हेल्यार जीएसटी एणावळ 50,000 कोटींनी वाडूं येता. 28 आनी 18% मर्ज केल्यार एणावळ वाडटा. 15 आनी 18% एक करून 17% स्लॅब करपाचो. रेट रॅशनलायझेशनाक नेमिल्ल्या जीएसटी मंत्री गटाचो मंत्री मामीन वांगडी. हे बदल मामिनाचे तकलेत सध्या घोळटात. खासा रिपोर्ट. जीएसटीचे रेट रॅशनलायझेशन येणावळ वाडोवंक आनी गळटी बंद करूंक उपाय काडपाक जीएसटी कावन्सिलान मंत्री गट नेमला. गोंयचो सिनियर मंत्री माविन त्या मंत्री गटाचो वांगडी. येणावळ वाडोवंक जीएसटीचे 7 स्लॅब उणे करून 3 ते 4 हाडपाचे माविनाचे तकलेत घोळटा. तशें केल्यार जीएसटी येणावळ म्हयन्याक 1.5 ते 2 लाख कोटींक तेंकपाचो ताचो अदमास मंत्री गटा मुखार माविन प्रस्ताव घालतलो. आनी आमकां 7 स्लॅब आसा ते जाता जाल्यार उणे करपाचे. रेव्हेन्यू कसो इन्क्रीज करपाचो. खंयचे कमोडिटीचेर आमी वाडोवपाचे. खंयचे कमोडिटीचेर आमी कमी करपाचे. खंय रेव्हेन्यू लॉस जाता हें काम आमचें जावन आसा. आमकां आतां सादारणपणे 1 लाख करोड ऑन एन एवरेज कलेक्शन जाता. ते मिनिमम म्हाका दिसता 1.5 करोड तरी जावपा जाय. 1.5 लाख करोड एवरी मंथ कलेक्शन जावपा जाय. जे 5% ब्रॅकेट आहा आमी 1% सुद्दां तरी ते वाडयले जाल्यार वी वील बी नेटिंग एडिशनल 50,000 करोड. म्हणजे 1 लाख आहा ते 1,50,000 जाता. 12% ब्रॅकेट आसा. 18% ब्रॅकेट आसा. हे दोनी ब्रॅकेटांची जोड करून जाता जाल्यार 17% ब्रॅकेटान तरी आमी हाडले सगळ्यांक जाल्यार एगेन इट वील हॅव द सेम एफेक्ट. 18 आनी 28 ब्रॅकेटाचे कितें तरी आमी बरी अंडरस्टँडींग करून प्रॅक्टिकली कितें जाता तेजेर वर्किंग केलें जाल्यार म्हाका दिसता लोकांकूय सोंपेपण मेळटलें. म्हाका तरी दिसता अल्टिमेटली it may be difficult to go to 1 or 2 brackets, but at least you can go to 3 or 4 brackets. पेट्रोल डिझेलाचे म्हारगायेचो पुराय मार्केटाचेर परिणाम जाता. आज ना फाल्यां पेट्रोल डिझेल जीएसटीत हाडचेच पडटले. स्टेट गव्हर्नमेंट्स आख्ख्या देशान आहात ते तरी डिझेलांनी पेट्रोलाचे कमयना. खंयचे पयशे येतले डेव्हलपमेंटाक. डिझेल चडले म्हणटात ऑल कमोडिटीज इन्क्रीज. ट्रान्सपोर्टेशन इन्क्रीजीस. पेट्रोल चडले ऑलमोस्ट द सेम इफेक्ट. बोथ petrol and diesel we will have to get into the same bracket. But for that, since states will lose, center will lose, a rate to सारखे rationalize केले जाल्यार आता 1 लाख करोड येता तो फाल्यां 2 लाख करोड येयले, then it gives more leverage to the government also.
and get ultimately let market forces work. Ultimately, all economies in the world work that way. Goa as well as the country, we have to also look at the social side. जीएसटीची येणावळ वाडोवप आनी गळटी बंद करपाचे नदरेन सुदारणा सुचोवपाची जबाबदारी ह्या मंत्री गटाक दिल्या. ताचे सुनावणेन खंय राष्ट्रीय पावंड्यार जीएसटीचे 40,000 कोटींचे फ्रॉड एक्सपोज जाले. हांव सगळ्यान चड आवाज उठयतालो कितें आमी जेन्ना डिजिटल प्लॅटफॉर्म e-invoicing, crores of invoices are being filed. We have to be able and we have to be competent to use that data to formulate the future policy. Where there is leakage particularly, we have to have our revenue intelligence. We have to have a intelligent intelligence network within GSTN where we will be able to detect the frauds. And she credited me 2 meetings later that you were the one who were making maximum noise. We have done this now. As a consequence, we have caught just 2 companies. The fraud committed was some 40,000 crores at that point of time. सप्टेंबराच्या निमाण्या सप्तकात केंद्रीय अर्थमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाला जीएसटी कावन्सिलाचे 45व्या बसकेत मंत्री गट नेमपाचो निर्णय जाल्लो. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माय हाचे फुडारपणाखाला नेमिल्ल्या ह्या 8 वांगडी मंत्री गटाक अल्पकालीन आनी दीर्घकालीन रिपोर्ट दिवंक 2 म्हयन्यांचो प्राझ आसा. 15व्या वित्त आयोगाने जीएसटी स्लॅबांचे फेररचणुकेची सुचोवणी केल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. दिगंबर कामतीनूय काँग्रेस सोडपाचेर विचार करचो, मुख्यमंत्र्यान फण्ण मारलें. ज्या पक्षान मंत्री मुख्यमंत्री केलो, अध्यक्ष केलो तो लुईजिनूच पक्षा बरोबर रावना जाल्यार लोकांनी तरी कित्याक रावचें. दिगंबरानूय विचार करचो. हांव फुडें उलयना म्हूण मुख्यमंत्री साखळे सरकार तुमच्या दारी गेल्ले कडेन उलयलो. रस्त्याची फोंडकुलां आदलो PWD मंत्री सुदिनाच्या माथ्यार. एक एकलो आमदार काँग्रेस सोडून चल्लो. उरिल्ल्या चौगांतले एक दोग नाका. आलेक्साक वाटेवेल्यान परत हाडला. असले परिस्थितीन मुख्यमंत्र्यान फण्ण मारले. साखळे सरकार तुमच्या दारी कार्यावळीक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्र्याचे दिगंबराक अप्रत्यक्ष शिनाल. आणि जाका ज्या पक्षान हांगासर मुख्यमंत्री केलो, खासदार केलो, सगळ्यो गजाली दिल्यो आणि तोच जर मनीस तेंच्या वांगडा रावना जाल्यार गोंयच्या लोकांनी विचार करचो हेंच्या वांगडा रावपाचें काय ना तें. कारण हेंचेच मनीस आनी आमदार निवडून दिल्ले लोक हेंच्या वांगडा रावना. म्हणून हांव बाब दिगंबर कामत हेका सांगपाक सोदतां, आजुनूय वेळ वचोंक ना. फुडली गजाल हांव सांगना. रस्त्याची फोंडकुलां सुदिनाच्या माथ्यार. अरे रस्त्या वयल्या खड्ड्यांच्यो गजाली हे सांगतात. फाटली 20 वर्सां PWDचो मिनिस्टर कोण आसलो काडून पळयात, मुद्दामून काडून पळयात. आणि जर हेका कोण जबाबदार आसात जाल्यार तोच जबाबदार आसा. सुदीन ढवळीकर जो PWD मिनिस्टर 21 वर्सां आसलो तो जबाबदार आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दोडामार्ग आंबेली माणगांवकार वाडी वाठारांत तिळारी प्रकल्पाचो दावो कालवो फुटलो आनी उदक थंयच्या शेतांत घुसलें. कालव्याचे दुरुस्ती कामांक लागून वेळ लागूंक शकता, ताचो परिणाम उत्तर गोंयचे उदका पुरवणेचेर जाव येता. उत्तर गोंयांत पेडणे, बार्देश आनी दिवचल तालुक्यांनी तिळारीचें उदक पावता. आतां आमठण्या सावन उदकाची पर्यायी वेवस्था करतात. हे आदीं वेगवेगळ्या वाठारांनी तिळारीचे कालवे फुटल्यात. कालव्यांचें काम सापूच बाबत. फाटल्या 2 वर्सांत गोरवांक फूट अँड माउथ रोगाचें प्रमाण वाडलां. ह्या रोगान गोरवां मरना, मात तांचें दूद उणें जाता. ह्या रोगाक लागून गोंयभरच्या दूदकारांक धंद्याक फटको बसला म्हूण गोवा डेरीचो अध्यक्ष सांगता. केंद्र सरकारान धाडिल्लीं वाशिनां कांय कारणांक लागून खंय परत धाडलीं. केंद्रान परत नवीं धाडलींच ना. कसो कसो करून दुधाचो धंदो सांबाळपी दूदकार आनी तांच्या गोरवांचेर आतां नवें संकट. फूट अँड माउथ रोगान गोरवांची भलायकीच हाल्ल्या. ह्या दुयेंसान गोरवांचे हाल जावंक लागल्या. गोरवांचें दूद उणें जालां. FMD म्हणजे जें दुयेंस जाल्लें आहा तें एक बरें हार्ड अशें हें जाल्लें आनी हें कंप्लीट ऑल ओवर गोवा जाल्लें आहा. थोडीं गोरवां भोंवतात, तीं गोरवां भोंवतेनच प्रत्येक कडेन स्प्रेड करता. गाय मरतली तशी कांय जायना, तेजे सगळे पांय फुट्टा, पांयां आख्खे किडो पडटा, तशें तोंडाक लागता आनी तोंडाकय किडो पडटा. आतां म्हाजे कडेन आतां 5 गायो इल्ल्यो आहा. त्यो 5 गायांचें एक्चुअली दूद आसपा जाय 40 लिटर सुमार. पूण सद्या आतां म्हाजी परिस्थिती अशी आहा की म्हाजे कडेन सद्या खाली 10 ते 12 लिटर दूद आहा. जें इंजेक्शनां
गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटान लास्ट इयरा धाडलेली ती काही कारणां लागून ती इंजेक्शनां फॉल्टी जाली म्हणून गव्हर्मेंटान ती रिटर्न येयली, ती परतून धाडली ना आनी ताका लागून गोंयची दुधकारांचो हो भरपूर लॉस आहा. हें दुयेंस रोखडेंच पातळटा. दोतोरांकूय गायो तपासतना सादूर रावचें पडटा. दोतोर बाळे तर स्पेशली केअर घेवपाक लागला की जे FMD हितून गोट्यां गेलो जाल्यार तो दुसरी गोट्यां वचपाक कुसार जाता. घराडे वचून न्हावन धुवन मागीर तो दुसरी गोट्यां वयता. कित्याक आमी ऑलरेडी हें चीफ मिनिस्टरा कडेन उरलेल्या, चीफ मिनिस्टरांनी सांगलां जाता तितले बेगीन हें आमी काम हें तुमची चालू करया म्हणून. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. गोयच्या माहिती प्रसिद्धी खात्यान जारी केल्ले नवे परिपत्रक सरकारान फाटीं घेवचें आनी गोयचो युगपुरुष पयलो मुख्यमंत्री भाऊ बांदोडकाराक ताचे मानाचें स्थान दिवचें म्हणून मोगो मागता. सरकारी कचेऱ्यांनी भाऊचो फोटो नाचप हेंच चुकीचें. गोंयकार आजूय भाऊक मानतात म्हणून मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार उलयलो. मोगो सरकाराचो निशेध करता. आणि खरो युगपुरुष म्हणून त्यांचे नाव झाले, कारण विकास त्यांनी गोयच्या खातीर त्या वेळार शुन्यातून गोंय उबें केल्लें आनी तो युगपुरुष म्हणून जाणवलो होता पयलो मुख्यमंत्री. त्याचं नाव तेतून ना. त्या सर्क्युलर तुम्ही काढला त्याचो आमी निशेध करता आनी ते बेगिनात बेगीन फाटीं घेवचे अशी विनंती करून भाऊसाहेब बांदोडकराचे पयले मुख्यमंत्रीचे आनी जे युगपुरुष आसा तेजें नाव तेतून घालचें असो आमचो डिमांड आसा. ह्या 2.5 वर्सां कांयच करनासतना हेंचें नाव आनी फोटो जाय पडलो. हो स्वार्थ तांणी बंद करचो, कारण सगळी जनता तुमकां पळयता. भाऊसाहेब बांदोडकराचें नाव आज गोंयभर आसा, ताका आजून वळखता. मजगतीं मोगोन मंगेश कुणेकाराक फोंड्या मोगोचो अध्यक्ष नेमलो. अनिल नायक आशिल्लो, पूण अनिल नायकाक आमी केंद्रीय समितीचे सेंट्रल कमिटीचेर व्हेल्ल्यान ताका थंय जबाबदारी वाडल्या कारणान हांगा फूल फ्लॅज अध्यक्ष जाय आशिल्लो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. करंजाळी दर्यादेगेर एका हॉटेलाक झाडांची कत्तल आनी रेवेचे ढीग साफ केल्यात म्हूण बोवाळ. थळाव्यांनी कागाळी केल्यार ताळगांवची आमदार मंत्री फ्लायिंग स्क्वॉडाक आडायता. तिचो पूत मेयर ताणें त्या हॉटेलाक ऑक्युपन्सी दिल्या. घरकार पिडये वरवीं कन्स्ट्रक्शन लायसन दिता. BJPचो फुडारी दत्त प्रसादाचो आरोप. पक्षाच्या शिस्तीच्या नांवान खंय आतां ओगी रावचें ना. एक डावट पडटा की समोर जे हॉटेल आसा, ही हॉटेल आपल्या कस्टमरा खातीर जावं कोणा खातीर तरी बिचार वचपाक येदो व्हडलो एक रोड, सारको बिचार वचपाक रोड, जो आमी CRZ लागता ताका खुबशी परमिशनां लागता. हांवें आयकलां की कसलीच परमिशनां नासतना हो येदे व्हडले फॉरेस्टान हेणें डायरेक्ट सगळीं झाडां उडोवन हो रोड करपाक हातीन घेतलो आसा. कित्याक म्हाका दिसना खंयचोच ऑथॉरिटी जी खंयची आसा तेणें परमिशन दिल्लें आसा, जावं तांकां हेंचें काम हें बंद करपाची तांकां म्हाका दिसना तेंचे कडेन ती कॅपेसिटी आसा काय कितें, कित्याक तांकां खंयच्यान तरी प्रेशर आसतलो. काल जी आमी घटना पळयली तातूंत जी कितें कन्सर्न डिपार्टमेंट्स लागतात ती सगळीं डिपार्टमेंट्स एकाच कुटुंबा कडेन आसा. जी फ्लायिंग स्क्वॉड जो फोन मारून जे थंयच्या नागरीक आपयताले त्या हाजी आवय मिनिस्टर आसा, जे थंय ह्या व्हडल्या व्हडल्या बिल्डिंगेक जे समोर एक मोठें हॉटेल आसा ताका जर कोणें ऑक्युपन्सी दिल्या जाल्यार ती CCPचो मेयर त्याच कुटुंबाचो आसा. आनी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जर कोणें दिलां जी ग्रेटर पणजे PDA आसा थंय तो बापूय आसा. महिला एका पॉलिटिकल पार्टीची कार्यकर्ती, तिका कशी ओडून पुलिसेन आपल्या जिपीन घालून व्हेल्लें, म्हणजे आमचें शेत पुरयता म्हणून तेन्ना म्हाका रडूंक आयिल्लें. बट पार्टेची शिस्त आनी हें अशें करून म्हाका खंय तरी ओगी रावचो पडिल्लो. काँग्रेस पक्षाचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान एक स्टेटमेंट केल्लें की एक व्हायरस ऑफ डिफेक्शन हें ताळगांवच्यान सुरू जालां म्हणून. म्हाका दिसता ह्या व्हायरसाक आतां मारून उडोवपाचो वेळ आयिल्लो आसा. पणजेचे ओडीपीन पळय जो कितें ह्यो आतां भानगडी करपाचो प्रयत्न करतलो, हांव मागतां की ती पणजेची ओडीपी आतां बंद करची. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया.
आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला। ईडीसीची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात। असोच एक तरणाटो श्रीदेश वेळी जाणी ह्या येवजणेचो स्वयं रोजगारा खातीर लाभ घेतला। स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करता आसतना कमी व्याजदरान आर्थिक पाठबळ मेळप हे गरजेचे। कमी व्याजदर आणि एकूण रकमेतले 50% भायरूच अर्धे भांडवल ही या येवजणेची खासियत। या येवजणेचो लाभ घेऊन गोंयभर साबार उद्योजक तयार जाल्यात। माझे असले तरणाट्यान माझे असले भुरग्यान समज स्वता खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी तांकां इन्व्हेस्टमेंटाचो खंय ना खंय धपको बसता, बाबा तेंचे फायनान्शियल बॅकअप सारकी ना, बाबा तांकां खंय ना खंय कसलो तरी सपोर्ट जाय पयशा वाटेन, जाल्यार तांच्यांनी अवश्य ईडीसीन वचचें। आपूण स्वता खातीर एक कितें तरी करतलो आनी दुसऱ्यांक जॉब दितलो अशें चिंतून बाबा ते ईडीसींतल्यान जाता तितलो फायदो घेवन आपणी आपल्यालो ओन बिझनेस स्टार्ट करचो। तरणाट्यांनी ह्या येवजणेचो लाभ घेवन स्वयंपूर्णते कडेन आपली वाटचाल करूं येता। विधानसभा वेंचणुकेचो जाहीरनामो लोकांक जसो जाय तसोच करपाच्या नदरेन काँग्रेसीन जनसंवाद संकल्पना मुखार हाडल्या। सगळ्या क्षेत्रांतल्या लोकांक एकठांय हाडून गोंयांत 10-12 सुवातींचेर काँग्रेस लोकांबरोबर संवाद करतले। मडगांवां 14 तारखेक ह्या कार्यावळीचें उक्तावण जातलें। जाहीरनामो मजबूत जावपाच्या नदरेन लोकांचो सहभाग खंय म्हत्वाचो म्हणून मॅनिफेस्टो समितीचो अध्यक्ष खलप उलयलो। आमी ओपन हाऊस सेशन्स ही संकल्पना फुडें हाडल्या। गोंयांत सुमारे 10-12 सुवातीचेर आमी लोकां कडेन उलयतले, लोकांचें म्हणणें आयकून घेतलें आनी त्या ओपन हाऊस सेशनचें उद्घाटन 14 तारखे दिसा ह्या म्हयन्याच्या 14 ऑक्टोबर सांजेच्या 5 वरांचेर एट 5 o'clock मडगांवच्या आदर्श स्कूल हॉल हरिमंदिरा कुशीक ही आमी सेशन घेतले, सभा घेतली। खोटी आश्वासनां दिवचे ना, आमचो मॅनिफेस्टो सामको मजबूत आसतलो। वॉटेवर आमी जे मांडटले पळय ते आमकां अशें जनरली गोंदळ करपाचो ना, आमकां जें करूं शकता आमी करपाकूच जाय हे विचारच आमी आमच्या मॅनिफेस्टोन आमी मांडटले। खोटी आश्वासनां दिवन 2 लाख रुपया जॉब आमी 2 लाख जॉब निर्माण करतले, नाजाल्यार आमी सगळ्यांकूच लायट फ्री दितले, सगळ्यांकूच उदक फ्री दितले, अशें जें कितें सद्या चल्लां पळय आमचें आश्वासन हें कॉन्क्रीट आसतलें। लोक म्हारगायेक विटल्यात। काँग्रेस पार्टी आयले उपरांत कशे प्रायसीस कमी करपाचे। आतां पेट्रोल 101 रुपया क्रॉस जाल्लें आसा गोंयांत। गॅस प्रायस सामको काल सुद्दां 15 रुपया वाडले परत। हे ज्यो बेजीक वस्तू ज्यो आसा डे टू डे लोकांच्यो गरजो भागोवपाच्यो तितून सुद्दां आज इतले किंमती वाडल्या की लोकांक सामको स्ट्रेस जाल्लो आसा। प्रुडंटा खातीर सावियोडायज। हरमल पंचक्रोशी हायर सेकंडरी आनी वोकेशनल इन्स्टिट्यूटाचे नवे बिल्डिंगेचे उक्तावण जालें। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी संस्थेचो चेअरमॅन लक्ष्मीकांत पार्सेकार आशिल्लो। स्कील डेव्हलपमेंटाचेर सरकार फोकस करता म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो। बिल्डिंगेचे उक्तावणाचो सगळो खर्च तयारी शिक्षकांचीच म्हणून पार्सेकारान तोखणाय केली। इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या भुरग्यांक जर आमी 1 वर्स एडिशनल घालून डिप्लोमा सर्टिफिकेट जर दिवपाक शकले, हांव म्हजो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन हांकां निश्चितच ही आयडिया एक्सप्लोर करपाक लावन आमकां हाचो फायदो इन्स्टिट्युशना खातीर हांव म्हणना, हाचो फायदो म्हज्या भुरग्यां खातीर आसा। निश्चितच खंयच्या इन्स्टिट्युशनाक एडिशनल कांयच मेळचें ना।
एक वर्स जरी उरलें आमच्या गोंयांतली आमकां स्किल्ड मॅनपावर जी तयार करपाक जाय तांकां तांचो फायदो जातलो. साधारणपणे कितलो खर्च जाला हांव नको ह्या आयच्या पूर्ण उद्घाटनाचो सोहळो त्याचो खर्च हो हायर सेकंडरीच्या कर्मचारी वर्गांनी शिक्षकांनी हांव सरकार चलयतालो आता प्रमोद बाब दोतोर चलयता ताका ताणें सांगचें येदो जर सरकारी कार्यक्रम आसलो जाल्यार कितले लाभ आमी मेळटा त्यामुळे शिक्षक कर्मचारी हे आपले आसा ह्या भावनेन वागतात. विद्यार्थी अत्यंत जबाबदारेन वागतात. गोंयचे संस्कृतीचेर एक आघात जावंक लागल्यात. बांगलादेशी रोहिंगे राजकारणाच्या आशिर्वादान वता थंय हात पाय पसरूंक लागल्यात. धर्मांतरण लव जिहादांची प्रकरणां वाडटा म्हणून राष्ट्रीय बजरंग दलाचो गोंयचो अध्यक्ष उलयलो. बजरंग दलाच्या गोंय फांट्याची स्थापणूक जाल्या. वेलिंगकार म्हणटा सगळ्या हिंदू संघटनांनी एकठांय येवचें पडटलें. रोहिंग्या आनी बांगलादेशी हे प्रामुख्यान ह्या लोकांचे आमकां अस्तित्व गोंयांत सध्या दिसता. राजकारणी ह्या लोकांचो फायदो करून घेतात. आधार कार्ड आसतले, रेशन कार्ड आसतले, मतदान कार्ड आसतले, हे सगळे हांकां पुरयले वयता. फूल मार्केट आसतले, फ्रुट्स मार्केट आसतले किंवा वाटेचे वेंडर्स आसतले, हे सगळे कडेन ह्या सगळ्या लोकांचो सुळसुळाट आयज आमकां गोंयांत दिसता. शिवोली सारक्या भागांत जर गेले धर्मांतरण कोणाचें केलें वयता तर ते प्रामुख्यान हिंदूंचेच केले वयता. जांकां स्वताक हिंदुत्वाचो अभिमान आसा अशे सगळे हिंदुत्व अभिमानी युवा जे आसा हे सगळे राष्ट्रीय बजरंग दलाच्या फाटल्यान उबे रावतले. हिंदू एकजूट नाशिल्ल्यामुळेच आतापर्यंत पारतंत्र्य आयली आमचेर. ती चूक आमी दुरुस्त करपाक जाय म्हणून अनेक संघटना हिंदू संघटना हांगा काम करता. हांगा भारत माता की जय संघटना काम करता. आज राष्ट्रीय बजरंग दलाची स्थापना जाल्या. अश्यो अनेक संघटना उभे रावपाक जाय आनी सगळ्यो संघटना हिंदू संघटना एका क्षत्रा खाली एकत्र येवपाक जाय जाल्यार हिंदूंची ताकद जी आसा ही सगळ्यांच्या लक्षांत येतली. मूड ऑफ द स्टेटांत प्रुडंटान केपेचो सर्वे केला तो सामको सारको म्हणून थंयचो काँग्रेसीचो फुडारी एल्टन डिकॉस्ट म्हणटा. केप्या भुरग्यां खातीर कसलीच कामां जाल्लीं ना. नोकऱ्यो ना, खेळटले जाल्यार ग्रावंड ना, बायलां खातीरूय कांयच जाल्लें ना. लोकांनी मुखार सरून सर्वे जापो दिल्यो म्हणून तोखणाय. एल्टन विधानसभेक केप्यां उबो रावपाचो. भुरग्यांक बऱ्यो उदारगतीच्यो वस्तू मेळ्ळ्यो ना, ग्रावंड्स मेळ्ळे ना, जॉब्स मेळ्ळे ना. आमच्या बायलांक एम्पावर करपाक वस्तू कांयच ना, बायलांक कांयच सुविधा मेळ्ळ्यो ना. जावं त्यो सेल्फ हेल्प ग्रुप शिकलेल्यो बायलो तांकां कांयच ना. हे सगळे विचार डेव्हलपमेंट घेवन भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट घेवन आनी सगळे केपेंचो मतदारसंघ मुखार व्हरपाक हे मनान घेवन हांव केपेच्या मतदारसंघाक कॉन्टेस्ट करपाक मुखार सरला. जो आतां सर्वे येयल्लो पयर प्रुडंटान सर्वे केल्लो तितूंत आमचो सिटींग MLA 80% नाका अनसेफ म्हणून असो दाखयलो आसा आनी लोकांक गव्हर्मेंट चेंज जायो असो दाखयलो आसा. हितूंक म्हाकाय तरी दिसता ही सारकी गजाल. कित्याक लोकांनी 20 वर्सां वा ताच्या पयलीं कांयच उदारगत चल्ली ना. बाकीच्या मतदारसंघ जशे डेव्हलप जाल्या ते तरी आमी चोयल्यार आनी गोंयचो बाकीचो वाठार डेव्हलप जाला ते चोयल्यार आमचे केपेंक कांय जाल्लें ना. आनी ही सर्वे जाल्या ती म्हाका दिसता खऱ्यांनी सारकी आसा. सो हेजेर हांव प्रुडंटाकूय शाबासकी दिता. लोकांकूय ओपनली भायर सरून उलयलो हेका लागून हांव लोकांकूय शाबासकी दिता आनी मागता की येणाऱ्या इलेक्शनान आमच्या केपेंच्या मतदारसंघान लोकांनी चिंतून बरे त्या कॅन्डिडेटाक वेंचून हाडचो. कोविडाच्या परिस्थितीत लोकांक बरेच त्रास जाले. भोंवप खेळप जालें ना. भुरग्यांक दिसभर मोबायल कंप्युटराची संवय लागली. लोकांक आनी चड करून भुरग्यांक परत व्यायामाची संवय करूंक पणजी सायकलिंग क्लबाचो यत्न. आयतारा क्लबान परवरे भुरग्यांक सायकलिंग सर्त दवरिल्ली. आमदारान क्लबाच्या उपक्रमाची तोखणाय केली. particular
have focused on getting kids to do outdoor activity. Since COVID, most of the kids are attached to their screens for school as well as for other games and this, and that is where outdoor activity has been lacking. We at Panjim Cycling Club is a club which is formed by a group of people, like we are chartered accountants, businessmen, doctors, lawyers. Because of our sedentary lifestyle, we have faced several issues like cholesterol, blood pressure, weight, and we want our kids to start early. We want the kids to start this habit of getting cycling early so that they have a better life. We have a regular ride starting from Divja Circle at 6:20 AM from Panjim for the adults. And I think we need to leave the new normal. We need to be responsible and at the same time take life as it comes. And I'm very happy that Yatish, Freddy and the whole team has organized a wonderful event for all of us. I congratulate the whole Panjim Cycling Club for having taken this initiative. I'm sure all the cyclists today must have had a jolly good time. पुर्तुगीजांच्या राजवटीत बाटापट्टी वेळार म्हापशेची ग्रामदेवता शांतादुर्गेचे धारगळी स्थलांतर जाल्ले. नवरात्राक थंय म्हापशा सावन भाविक वतात. ग्रामदेवी शांतादुर्गेचो म्हापशाय उत्सव जावचो म्हणून म्हापशेच्या केणीवाड्यावेल्या बाबू धाकुलीन 15 वर्सां फाटीं ताच्या घरा शांतादुर्गेचो मखरोत्सव सुरू केलो. म्हापशेचो लोक मोठ्या प्रमाणात त्या मखराक वता. ज्या स्थळान कितें तरी जावचें म्हूण त्या उद्देगान आनी हेतून एक देवीचें स्थान म्हापशा एक तिजे स्थळान कितें तरी घटना देवीची जावची म्हणून म्हाजो उत्सव म्हज्या मनांत तें म्हटलें की आपलो म्हापशान एक आपलो कसलो उत्सव म्हणून तेंचें सहकार्य म्हाका सगळ्या लोकांनी केलें, भुरग्यांनी वाड्या लोकांनी. आनी करुया आमी सगळे जाणां आरतीक येता आनी सगळे जाणां हांगा सगळे जाणां बायलां निरंजनां घेवन आरती करतात आनी सगळ्यांचो उत्सव उमेदीन सगळे जाण नवरात्राची उमेद बागयतात. नवरात्रा चल्ल्यात आमी दर दिसा तुमकां गोंयच्या एक देवळाचे मखरोत्सव आनी मखर आरत दाखयतात. मखरांच्या माळेंत आज पळोवया अंत्रुदाज बानोड्या, नागेश महारुद्र आनी महालक्ष्मीच्यो मखर आरती. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. 4 चौगात मास्क घालात. विस्कळ भोंवात. सॅनिटायझर वापरात. वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.